गोयचें पर्यावरण हो विशय आमी सामको आमच्या काळजांतलो विशय मानतात आनी गोमंतक आसूं किंवा गोमंतक टीव्ही ह्या विशयाचेर आमी सतत संघर्श करीत आसात आनी आतां नव्यान जो पळय प्रश्न उद्भवला तो आसा गोंयच्या रानां भितर. गोंयची रानांच आमकां नाका. 70तले लोक तर सामके विशेश करून म्हणटात ही रानां कोण सांगता आमकां रानां जाय म्हणून. आमकां रानां नाकात. वाघ आमचे कडेन वागच ना, वाघ आमकां नाकात अशें म्हणून फाटल्या 10 वर्सांत 70तल्या लोकांनी आमी परत एकदां म्हणटात 70तल्या लोकांनी 5 वाघ मारून उडयल्ले आसात. हो एक ज्वलंत प्रश्न फक्त गोंयच्या संदर्भांत न्ही, गोंयच्या भायरय गोंयचें नांव पेड्यार करपी आनी गोंय आमी पर्यावरण मोगी म्हणटात, गोंयचे लोक जागृत म्हणटात. अशें आसतना रानां नाका हो प्रश्न कित्याक येता? विशेशतः 70 भितर हो बोर्ड कित्याक लागता? फॉरेस्ट ऑफिसरांक हांगा मनाय आसा. ह्या विशयाचेर आमी परत आज एक म्हत्वाची चर्चा करतात आनी सडेतोड नायक कार्यावळींत आज आमी राजेंद्र केरकार हांची मुलाखत आज आमच्या स्टुडियोन घेतात आनी राजेंद्र बाब तुमकां ह्या स्टुडियोन एक येवकार दितात. 2 दीस पयलीं आमी हरिश्चंद्र गांवस हांची एक मुलाखत हांगा घेतली आनी तो म्हणटा कोण राजन? सबंद गोंय न्ही जर भारत राजेंद्र केरकाराक वळखता एक पर्यावरण मोगी आनी 70 ते रान सांबाळपा खातीर राजेंद्र केरकाराचें म्हत्वाचें योगदान आसा. 70तलेच न्ही तर गोंयच्या संदर्भांत पर्यावरणाचो जेन्ना जेन्ना प्रश्न येता तर 1-2च नांवां गोंयच्यान येता तातूंत राजेंद्र केरकार आसा. ताका लागून म्हाका दिसलें राजेंद्र केरकारा कडेन एक म्हत्वपूर्ण ही चर्चा करची की कितें हें 70तल्या लोकांक वाघ नाका कित्याक? 70तले लोक म्हणटात रानां कितें करता तें आमी ठरयतले आनी भुंयपूत म्हणून एक संघटना केल्या आनी ती म्हणटा रानां नाका म्हणून आमकां. हें कितें? कशें आसा न्हू की जेन्ना एखादी व्यक्ती आसा किंवा एखादी संस्था आसा तेन्ना भारताच्या घटनेच्या विरुद्ध उलयता तेन्ना तो खरो म्हणजे गुन्हो आसा. आमच्या भारताचे 48 आनी 51 कलम जर वाचले जाल्यार ते स्पश्ट सांगता की हे केवळ राजेंद्र केरकाराचें न्हू तर दर एका नागरिकाचें कर्तव्य जावन आसा की आपली रानां जी आसा, पर्यावरणीय परिसंस्था आसा, वन्यजीव आसा जी राखण करपाक जाय. पूण आमी जर 70 पळयले जाल्यार गेल्या 25 वर्सां सावन लोकांक दिशाभूल केली वयता की बाबा ही अभयारण्यां जी आसा ही संरक्षीत वनां आसा हे तुमचो दुश्मन आसा. आनी एक सांगूंक सोदता की ही संरक्षीत वनां जी आसा आमच्या भारत देशान 1927च्या कायद्यान निर्माण जाल्लेली आसा आनी आमच्या 70 जास्तीत जास्त जी रानां राखून दवरलेली आसा त्याच्या फाटल्यान एकूच व्यक्ती कारणीभूत आसा ती म्हणजे प्रताप सिंग राणे. ह्या व्यक्तीन राखीव जंगल क्षेत्रां जी आसा ही निर्माण केली. त्या मनशान इतकी वर्सां 70चे आमदार म्हणून काम करतालो, मुख्यमंत्री म्हणून काम करतालो. ताका केन्ना कित्याक दिसूंक ना की बाबा हांगासर भुंयपूत आसा, हांगासर शेती भाती हें आसा, हें जर आसलें जाल्यार तो तेन्नाच करतालो आसलो न्हू. लोकांनी ताका बहुसंख्य मतांनी निवडून दिल्लो आसा. अशा व्यक्तीन हें रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्लेलें आसा आनी त्या रिजर्व फॉरेस्टाकूच आमच्या जो राज्यपाल आसले तेन्नाचे त्यांच्या म्हऱ्यान आमी गेले आनी तांकां सांगले जेकब आनी तांकां सांगले की गोंयची रानां जी आसा ती तेंचें संरक्षण जावप गरजेचें आसा. वाघ आसा हांगा. मागीर म्हाका तेणी प्रश्न केलो कोण सांगता वाघ आसा म्हणून? आनी आतांय ते लोक म्हणटात हय वाघ खंय आहा काय म्हणून. मागीर हांवें गव्हर्नराक वाघ मारलेल्याचो जो अधिकृत पुरावो आसा तेन्नाचे जे फॉरेस्ट सेक्रेटरी आसले केवल शर्मा त्यांच्या कडेन दिलो आनी रिचर्ड डिसुजा म्हणून जे कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसले पुरावो कितें दिलो तुवें? पुरावो म्हणजे आमच्या हांगासर जो वाघ मारलेलो तेची नाखटां आसली. कशें आसता की ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो खूब कठीण आसता, खूब प्रतिकूल परिस्थिती आसा पूण आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमकां ह्या वाघ मारलेल्याच्या गजालीची पुरावो जो आसा तो दिलो आनी तो तांकां आनी अधिकृत तेंच्यांनी मॉनिटरींग केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. तेन्ना तेंच्या लक्षान येयलें की बाबा हांगासर वाघ आसा आनी वाघाचें संरक्षण जावपाक जाय आनी म्हणून 1999 म्हादय अभयारण्य जालें. आनी मागीर एक गजाल सांगता की 2012 ह्या वर्सा जें आसा ते अधिकृत रित्या वाघाचें अस्तित्व आसा हें सिद्ध जावपाक लागलें. कित्याक तेच्या पयलीं हांवें रायट टू इन्फॉर्मेशनाच्या अंतर्गत जेन्ना म्हायती मागली त्या वेळार सरकारान म्हाका म्हायती दिली की हांगासर वाघ बी कांय ना म्हणून. पूण मागीर अशें जालें की कांय अधिकारी आसले तेंच्यांनी कॅमेरा ट्रॅप किंवा पग मार्क्स जे आसा किंवा स्कॅड आसा विश्टा जी आसता ह्या सगळ्या पुराव्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां कळ्ळें की गोंयान वाघाचें अस्तित्व आसा. गोंयान जर वाघाचें अस्तित्व ना जाल्यार आमच्या कडेन वाघेरी दोंगर कित्याक आसतालो? सामको. म्हाका एक सांग राजन बाब, हालीं एका मंत्र्यान म्हणलां की वाघ हांगा फक्त अशे फिरतेर येवन वतात म्हणून. वाघ फिरतेर येवन वचप आनी वाघाचें अस्तित्व आसप ह्या विशयाचेर आमी खूब उलयल्यात पूण आमच्या पळोवप्यांक तुजे कडल्यान हें विशिश्ट म्हायती सारकी आसची. आतां वाघ जर आमी फिरतेर आसता अशें म्हणटा जाल्यार मनीस सुद्दां फिरतेरूच आसता न्हू. ते भुंयपूत कशें जावंक शकता? वाघ जर
ह्या रानांतल्यान त्या रानान वयता अशें आमी म्हणटा अशें नसता. आनी गोंय सरकारचो मंत्री जो आसा तो अभ्यास न करता उलयता. कारण हांव आतां आव्हान करता मंत्र्याक आनी संबंदीत यंत्रणेक की तुमी जे म्हणटात हे ट्रान्झीट टायगर अशें म्हणटात तुमी, तेचे पुरावे तुमचेर कितें आसा? तुमी ना अभ्यास करूंक तुमी उल्हास कारंता सारक्या मनशाक आपयतात. तो सांगता 2013 गोंयान वाग आसा. तेच्या पयलीं परेश परब नांवाचो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पुराव्यांशी स्पश्ट करता की म्हावळिंगेचें पाणी जें आसा वागेरेर हांगासर कॅमेरा ट्रॅप टायगर मेळटा, वाघीण मेळटा. आनी ती वाघीण तो फोटो जो मेळ्ळा न्हू, पयल्या वाघाचो फोटो अधिकृत रित्या जो मेळ्ळलो आसा तो अशा पद्दतीन मेळ्ळा की तो एका रानडुकराक खाता. अशा पद्दतीचो फोटो मेळटा. तेच्या उपरांत ताबडतोब तीच जी वाघीण आसा ती डॉक्टर उल्हास कारंताक मेळटा. आनी तेन्ना मागीर गोंय सरकाराक कळटा की बाबा हांगासर वाघ आसा हें सिद्ध करपाक उल्हास कारंता सारको प्राणीशास्त्रज्ञ आसा तो लागलेलो आसा. सरकारानूच नेमलेलो पूण सरकारान अहवालूच मागीर दिवंक ना. म्हणजे अशी लपाछपी जी आसा ही गोंयांत चल्लेली आसा. आनी जो मंत्री म्हणटा न्हू तो मंत्री बरें दिसता की तो भारतांतल्या बाकीच्या रानांनी वयता थंय फोटो मारता 3-3 लाख रुपयाचे कॅमेरा घेवन आनी वाघ आसा अशें दाखयता. आनी आमच्या कडलो वाघ कित्याक ताका नसाय जाला? म्हाका राजन बाबा हें सांग, ट्रान्झीट वाघ आनी थंय राबितो करपी वाघ हातूंत भितर फरक आसता न्ही? कांय फरक ना. कारण आतां तूं म्हणटा तशें सगळीं ही लागून आशिल्लीं रानां. सो थंयचो राग हांगा वता, हांगा येता, हांगचो वाघ थंय वता. सो हें अशें हाजो भितरलो फरक आमकां मातशें लोकांक सांगचें तुवें. आतां वाघ जो आसता, वाघ ज्या आतां आमच्या गोंयांत आमी पळयले की वाघाची पैदाशी जाता हें हेच्या पयलींच्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आतां जेन्ना हांवें हांगा येवन वाघ आपली पिलां काडटा. पिलां काडटा. पिलां आनी वाघाचे गोंयांत तुमी खंय चला, लामगांव चला जाल्यार लामगांवचे लोक आयज सुद्दां तुमकां दाखयताले की बाबा ही जी मायन आसा त्या मायनीन हे वाघाची धोल आसा, ही वाघ बीळ आसा. आनी तुमकां सांगता की अवचीत वाडो जो म्हणून आसा दिवचलेन अवचीत वाडो आसा थंय वाघाची मुर्ती लोक पुजता. ते सांगतात आयजूय ते लोक सांगतात. तूं म्हणटा वाघ हो लोकसंस्कृतीचो एक भाग. लोकसंस्कृती म्हणजे आजवर शेकड्यांनी वर्सां हांगा वाघ आशिल्लो आनी आतांय वाघ आसा. म्हाका एक सांगात, वाघ आनी आतां कितलेशे वर्सां जाले मोरय आमकां दिसता. सो हाजो अर्थ कितें? आमचें रान संपन्न आसा, गिरेस्त रान आसा म्हणून ही सगळीं रानवटी जनावरां हांगा आसात आनी वाघ हांगा राबितो करून आसा. आतां मोराच्या संदर्भान तुमी विचारले ते सांगता की मोर जे आसा हे मोर कितें जाल्लेले आसा की एका वेळार ते रानान आसताले. आतां ते लोकवस्तीच्या लागीं येवपाक लागलेले. कितें उंदीर खावपाक सोरोप येता, सोरपाक खावप मोर येता. म्हणून मोर आमकां लोक सांगता मोराची संख्या वाडल्या. कोणीच अभ्यास करूंक ना. बेश्टेच आपले कोणाक तोंडाक येता तो म्हणटा की मोराची संख्या. तशें कितें ना. रानांतलो अधिवास आसा तो असुरक्षीत जाल्ल्या कारणान मोर आमकां शहरी भागांत दिसता. आतां वाघ जो आसा, वाघ गोंयांत आसा हें काळ्या दगडावळी तुवेंच म्हणटा तसो कर्नाटकान वाघ आशिल्ले आमी जाणा आशिल्ले. सो कर्नाटकांतलीं रानां असुरक्षीत जाल्ल्यान वाघ गोंयांत आयला काय वाघ जे पळय हांगच्यान पयलींच्यान हांगचो ताजे राबितो आसता आनी वाघ आतां ताजी संख्या वाडल्या? आतां कशें जाल्लें आसा की वाघ जो आसता एका वाघाक जवळ जवळ 150 किलोमिटरचो परिघांतलो परिसर जो आसा तो तेका संचारा खातीर गरजेचो आसता. तो एका धोलीन रावलो जाल्यार खाद्य जें आसा हें खाद्य तेका केवळ गोंयांत मेळचें ना. आनी आमी जे भुंयपूत म्हणटा किंवा आनीक पीपल ऑफ गोवा ओरिजीन म्हणटा ते वाघाक लागचें ना. वाघ जो आसा तेका मनशान निर्माण केल्ल्यो भिंती लागत ना. आनी भारत सरकारान तेका राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोशीत केल्लो आसा. तुमी सांगात की तो कर्नाटकाचो प्राणी म्हणून बोर्ड लावपाक सांगात. राष्ट्रीय प्राणी म्हणून कित्याक भारत सरकार सांगता? आमची घटना सांगता तो राष्ट्रीय प्राणी आसा. राष्ट्रीय प्राण्यांक हक्क आसा की ह्या अर्दांतल्यान त्या अर्दान वचपाक. आनी तेका तुमी सांगूंक शकना ही तुजी जागा हांगाच रावपाक जाय अशें नसता तें. राजन बाबा आतां आमी मूळ मुद्द्यार येवया. तुवें म्हणलें तशें वाघ पुर्वापार आमच्या भुंयेन रावता. तो वाघ हांगा पिलां काडटा. अशे परिस्थितीन गोंय मुक्त जाता की 60 वर्सां नंतर सत्तेंतलो तथाकथीत भुंयपुत्र सांगता की वाघ हांगा नाच म्हूण. हें कितें? हें राजे फाटलें राजकारण समाजकारण कितें? आतां कशें आसा न्हू, तुमी जर 6 नोव्हेंबर 2003 सेंटर्ड एम्पावर्ड कमिटी जी आसा, उच्चाधिकार समिती आसा सर्वोच्च न्यायालयान जी गठीत केल्लेली, त्या समितीन कितें केलें की 1999 सावन 2003 पर्यंत गोंयांत बेकायदेशीररित्या कसलीच पर्यावरणीय दाखले वन्यजीव परवाने नासतना खाणी चल्लाल्यो. आनी ह्यो खाणी चल्लाल्यो आमी जेन्ना तेंचें लक्षांत हाडून दिलें सेंटर्ड एम्पावर्ड कमिटी समोर, PV जयकृष्णना समोर, त्या वेळार तेंच्यांनी पत्र धाडलें गोंय सरकाराक की तुमी म्हणटा ते हांगा लोह खनीज न्हू,
तुम्ही गवत सुद्धा काडूंक शकचे ना अशें तांकां पत्र धाडलेलें आसा गोंय सरकाराक 2003 आनी हे जेन्ना पत्र धाडलें त्या बरोबर गोंयच्यो ज्यो 30-40 खणी आसल्यो त्यो 2003 बंद जाल्यो. म्हणजे आतां आमी जेन्ना मायनींग बंदी म्हणटा ही आतांचो विशय न्हू, हो 2003 खरो म्हळ्यार बडी आयिल्ली. हय, कारण तो विशय जो आसा तो जेन्ना हांवें पळयलें की बाबा रावण दोंगर नश्ट जाता, त्या अर्दान आमचो तळपण नदी, गालजीबाग न्हंय ह्यो सगळ्यो न्हंय नश्ट जातल्यो हे म्हाज्या लक्षांत येयल्या बरोबर हांवें ह्या संदर्भान सेंट्रल डॅम्पोर्ट कमिटीक सांगलें आनी तेंच्यांनी त्यो बंद केल्यो. आतां ह्यो ज्यो खाणी आसा ती स्वप्नां पडटा लोकांक की त्यो ह्यो खाणी आमी परत्यो सुरू करता. हे पॉलिटिक्स ऑफ मायंड्स. आमी पळयलां गोंयचो एक तेंपार येदो व्हडलो अति हव्यासान गोंयची परिस्थिती कितें केल्ली. आज 70तल्यो बंद पडिल्ल्यो खाणी परत सुरू करपाचो सोस आमच्या कांय लोकांक जाला. आनी तुमकां सांगता की सध्या एक निवेदन जें आसा केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयाक धाडपा खातीर 70चे लोक सही करता आनी तेतून ते म्हणटात की आमच्या जिणेचो म्हणजे अर्थ जिणेचो म्हत्वाचो कोणो हो मायनींग वेवसाय आसा. आतां हांव केरीन इतकी वर्सां रावता, आमचो केन्नाचो ना वेवसाय. आमच्या हांगासर कोणी स्टोन क्रशर सुरू करपाचो यत्न केल्लो 30 वर्सां पयलीं हांवें बंद केलो, हांवें त्या विरुद्ध आवाज उठयलो. बरोबर. आतां हे कशें आसा की म्हाका खबर आसा की आमच्या लोकांक जे पिवपाचें उदक दिता 43 लोकांक पिवपाचें उदक दिता ती एकमेव नदी मांडवी नदी आसा जिका आमी म्हादय म्हणटा. ह्या न्हंयचें अस्तित्व आमकां राखपाक जाय. एके वटेन आमचें गोंय सरकार सांगता की टायगर कॉरिडॉर कर्नाटकाच्या एरियेन आसा, ताका लागून कर्नाटकान कळसा भांडोरा प्रकल्प घेवचे ना म्हणून पत्र हे सरकार करता. म्हाका सामको केदो विरोधाभास, सामको केदो विरोधाभास. बरोबर. हे आतां म्हाका एक राजन बाब कळना की एका अर्दान न्हय हेंच राज्य सरकार केंद्रा कडेन झगडटा, कोर्टान वता म्हणटा, कोट्यांनी रुपये खर्च करता. त्या म्हादय न्हंयच्या संदर्भात 70तलो मनीस उलयना. आतां ताका रानूय नाका जाला, वाग ना म्हणटा ताचें तें कारण. सो हें जें पॉलिटिक्स आमी कशें समजून घेवप. कारण आनी ते कितें म्हणटात पर्यावरणवादी मरे ते सगळे भायले लोक, तांकां 70तलो प्रश्न खबर ना. म्हणजे हे लोकसंख्या सुद्दां वाडले जर आमी गृहीत धरली ती कितली वाडली आतांच हांचे सगळ्या लोकांचे. सो हाजे फाटल्यान राजकारणाचे सूत्रबद्ध प्रयत्न आसात. आतां कशें आसा की गोंयान लोकांक सांगप की सरकारी जमीन आसा न्हू ती बळकायत तुमी ताब्यान घे अशा पद्दतीन लोकांक जेन्ना सांगता. आमी पळयताले तुमकां दिताले जमीन म्हणून कसले तुमी फॉरेस्ट क्लेम जे आसा न्हू फॉरेस्ट रायट क्लेम तुमी FRCच्या अंतर्गत जेन्ना ते स्पश्ट करतात, सिद्ध करपाचे असतात त्या वेळार पुरावे जाय न्हू. ह्या लोकांनी ते 25 वर्सां 30 वर्सां भोगली जमीन म्हणून. आमी जेन्ना आजवर तसो की फाटल्या हे आतां रानान घुसल्यात केन्ना हे एक्झॅक्ट म्हाका जाय आशिल्लें. आतां कशें आसा न्हू तुम्ही जर हेच्या पयलीं सगळे RTIच्या अंतर्गत म्हाज्या कडेन कागदपत्रां उपलब्ध आसा ती जर पळयल्या जाल्यार हेच्या पयलीं वेगवेगळे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर नेमलेले किंवा संबंधीत अधिकारी जे नेमलेले तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की ह्यो जमनीची मालकी जी आसा ती तांकां दिवपाक मेळना कित्याक ही सरकारी मालकीची जमीन आसा. म्हणजे ही जमीन एक तर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेंच्या नांवार आसा आनी अशी जमीन जी आसा ही जमीन कशें दिताले म्हणून आतां कितें केल्लें. पूण एक सांगा म्हाका, आमी 2 दीस पयलीं हांवें एक मुलाखत घेतली हरिश्चंद्र गंवसाची. ताणें म्हणलें आमी पयलींच्यान म्हणजे आमच्यो कितल्योश्यो पिळग्यो रानान भितर बागायती करता. म्हाका हाजेर स्पश्टीकरण जाय. एक हरिश्चंद्र गांवसच न्ही आनीकय लोकांचो दावो आसतलो. सो रानाचेर हांणी कुरघोडी केल्या अशें तुजें म्हणणें आसा. आतां कशें आसा की तेचे रानान जर तेंच्यांनी बागायती केल्लेले आसा कितें केल्लेलें आसा तेचे पुरावे जे आसा ते सादर करपाक जाय. कारण पुरावे म्हळ्यार कितें दिवप ताणें? पुरावे म्हणजे कशें आसा की तुमी एखादो माड लायलो तो माड आतां कवातो आसा आनी तो कवातो 25 वर्सांचो म्हणून सांगलो जाल्यार ते कशें मान्य जाता. केदी वाड जाता हें कळटा न्हू. म्हणून तेच्या वयल्यान स्पश्ट जाता की 1999 जेन्ना अभयारण्य जालें त्याच्या उपरांत सुद्दां लोकांनी अतिक्रमण केल्लेलें आसा आनी 114चो जो कॉलम आसा तेतून एन्क्रोचर म्हणून नेमलेलो आसा. जेन्ना तुमी एका मनशाक प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत निवडून दिता त्या एन्क्रोचरांक त्यांनी ओनर म्हणून कित्याक करूंक ना? ओनर करपाक जाय आसलें न्हू. एक्झॅक्टली. ताका खबर आसलें की एन्क्रोचर आसा ते भारताच्या खंयच्याच कायद्याच्या अंतर्गत. सो तुमी सरळ आतां आमी उलोवया. प्रताप सिंग राणे हे मुख्यमंत्री आसतना हे सगळे जे लोक आहा ते एन्क्रोचर अतिक्रमणवाले म्हणून तांची नोंद जाल्ली आसा. सो हाजो अर्थ फाटल्या 20 वर्सांतच हांणी सगळ्यांनी ह्या रानाचेर अतिक्रमण केलां हें सामकें स्पीड जाता आनी तांकां राजकारण्याची फूस आसा आनी तांकां कशें जाल्लें आसा की ते आतां जर आमी करंजोळ गांवांत गेले तर करंजोळ आनी विरंजोळ जो एरिया काळी टायगर रिजर्वाक सारको तेंकोन आसा
त्या विरोंजळ गांवांत भयानक पद्दतीन जंगल उद्ध्वस्त जाल्लेलें आसा. आतां एखाद्या अधिकाऱ्यान तुमी पळयात, हे 99 अभयारण्य जाला आनी त्याच्या उपरांत मागीर 10 वर्सांनी परतो जेन्ना रिचर्ड डिसोजा हांगासर येयलो गोंयान मुख्य म्हणून येयलो वन खात्याचो, तेन्ना तेंच्यांनी 10 वर्सां उपरांत हांगासर अधिकृत रित्या वायल्ड लायफाचो RFO नेमला. आनी वायल्ड लायफाचो RFO नेमून तुमी फक्त पळयात की कितले बदललेले आसा. रावंड आपले रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जे येतात ते बद्दीत आसा, कोणाक सस्पेक्ट, कारण ते सांगतात, बोटां दवरतात, ते सांगता की हांगासर ह्या रानांनी अतिक्रमण केल्लेलें आसा, ते केल्लेलें आसा ते ओके, परत आनी नवीन करता, फ्रेश आसा. आतां जर तुमी ह्यात म्हणजे हांव सरकाराक सांगता की तेंच्यांनी हाय लेवल कमिटी नेमून एखाद्या जुईजाच्या माझी जुईजाच्या अध्यक्षते खाली समिती नेमून सद्याची रानां जाळून उडयलेले आसा, 5 चौरस किलोमीटर जंगल लासून गोबर केल्लेलें आसा. हे हाच्या फाटल्यान राजकारण आसा. हय, ह्याच्या फाटल्यान राजकारण आसा. ते जळासर कोणीच हे करूंक ना जो पर्यंत जळोन गोबर जालो. आनी त्याच्या विरुद्ध हांवें जेन्ना टू मच इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर आनी वर्तमानपत्रांत आवाज उठयलो, तुमच्या सारक्या लोकां कडेन परते रातचो हांवें फोन लावन सांगले की रानां जाळून उडयता, तुमी मातशे बरयात म्हणून. त्या वेळार जेन्ना हो बोवाळ जालो, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर मुलाखती येयल्यो, त्या वेळार सरकारान नेव्ही आनी आर्मीक भितर हाडली आनी कांय प्रमाणात. राजन बाब, कितें आतां फाटल्या आठवड्यान बायोडायवर्सिटी बोर्डाची मिटींग जाता आनी त्या बोर्डांत निर्णय म्हणून घेतात, तथाकथीत निर्णय, आमकां टायगर सँक्च्युरी नाका. हें कितें अर्थ? ते गोवा स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड जो आसा तेतून तेंच्यांनी म्हणजे खरो तो निर्णय घेतला काय ना हें सांगपाक कठीण आसा. कारण तुम्ही जर पळयशात तो एजेंडा जो आयटम आसा त्या एजेंडा आयटमान कोणी जो तयार केला एजेंडा ताका खरेंच म्हणजे कौतुक करपाचें त्याच्या धाडसाक त्या मनशाच्या. तेणी खंय खंय वाघ केन्ना केन्ना दिसला, कशें तेचें अस्तित्व आसा हें सगळें मांडलेलें आसा आनी एजेंडान ते अधिकृत रित्या येयल्लेलें आसा. आतां सरकारान कितें केल्लेलें आसा की आतां मिटिंगेचो मिनिट्स जे आसा ते आजून मेरेन येवंक ना आनी आमी स्पश्टपणान सांगूंक शकना. हांवें आयकलां सगळ्यांक तोंड बंद केली आनी मंत्र्यान सांगलें की ना आमकां फॉरेस्ट नाका. ना, हय, तशा पद्दतीन ते जाल्लेलें आसा अशें आमकां आयकूंक येयल्लेलें आसा. अधिकृत मिनीट जेन्ना प्रकाशीत जाताले तेन्ना कळटालें, पूण एजेंडा जो आसा तो वाचात तुमी. एजेंडा जो आसा तो खरो त्या सलाम करपाचो त्या कोण अधिकाऱ्यान. म्हाका सांगात, मुख्यमंत्र्यांनी ताजे नंतर तें स्पश्ट केलां की गोंयच्या टायगर सँक्च्युरी करपाच्या निकशान गोंयचें रान बसना. हय, तशें जे म्हणटा न्हू, नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी जी आसा त्या नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीन सांगलेलें आसा की 800 ते 1200 चौरस किलोमिटर क्षेत्रफळ जे आसा हें बरो एक टायगर रिजर्व करपा खातीर गरजेचो आसा. पूण तेचो अर्थ असो न्हू, 2012 महाराष्ट्र सरकाराक आदेश दिल्लो की बोर जे आसा वर्धा जिल्लो जो आसा त्या बोर हे जे अभयारण्य आसा ते तुमी टायगर रिजर्व म्हणून परिवर्तीत करा. आणि त्या बोर टायगर रिजर्वाची एरिया कितकी 134.84 चौरस किलोमीटर आसा. हाजो अर्थ गोंयचें रान जे 70 आवाट घेता तें रान टायगर सँक्च्युरी करपाक सक्षम आसा. आतां कशें आसा, जर सरकाराक दिसता की FRC क्लेम सेटल जावंक ना त्यो तुमी वगळा. आनी कांय गांव आसा, हांव सांगता की झाडांनी म्हणून लोकवस्ती ना, सरकारूच तेंचो सेन्सस सांगता की हांगा लोकवस्ती ना. पेंड्राल गांव आसा, लोकवस्ती ना. कडवळ आसा, केवळ 2 घरां आसा. वांयगिणी गांव आसा, तेतून 4 घरां आसा. ह्या दोनूय गांवांत ते लोक आसा तांकां नानोडा जंय आपलो म्हादयचो प्रकल्प जावपाचो आसलो, सरकारान थंय जमीन घेतलेली आसा, त्या जमनीन तेंचें स्थलांतर करपाक येता. हंजोणी, फणसुले, केळावाडे, गुळे हे 4 गांव आसा, थंय लोक वस्ती ना, सरकारूच सांगता. बरोबर. हो पयलीं वाठार आसा कोर एरिया म्हणून घोशीत करा. नंतर तुमी आतां जो कायदो जो आसा टायगर रिजर्वाचो त्याच्या उपरांत बफर झोन आसा तो मागीर ठरया. पळय राजन, आमी सदां पळयलें दर्यावेळ्यो तो रुपांतरीत करून उडयल्यो. आतां दर्यो मोस्ट सेन्सिटीव जाल्यात. ताजे नंतर भितरली म्हणून जी जमीन आशिल्ली ती गेली आनी आतां एकमेव उरल्या म्हणटा ती सबंद तुमचे फॉरेस्ट. ताजेर हावळ हाडून एक तर कन्स्ट्रक्शन किंवा खाणी खातीर ते उक्ते करप. म्हणजे गोंय हें पूर्णता कॉन्क्रीट जंगल करून उडोवप आनी भायल्यांक विकून उडोवप. गोंयच्यो जर खऱ्यो जर लोकांच्यो गरजो आशिल्ल्यो त्यो आमच्यान विचार करूं येताल्यो, भायल्यांक विकून उडोवप हाचें एक कारस्थान आमकां हाचे फाटल्यान दिसता. एक सामको गोंय सरकारान जर एकमतान मागलें आमकां टायगर रिजर्व नाका, केंद्र सरकार दितलें. कारण कशें आसा की हेच्या पयलीं जयराम रमेश आसा, जयंती नटराजन आसा, हे दोन्ही काँग्रेसचे आसले. त्याच्या उपरांत मागीर जावडेकर आसा, प्रकाश जावडेकर. ह्या तिनूय मंत्र्यांनी गोंय सरकाराक पत्रां बरयल्या आनी
2023 मेरेन नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी जी आमचे केंद्रातले मंत्री जे आसा ते तेचे मुखेली आसा हय म्हणजे त्यांच्या नियंत्रणा सकयल आसा तेच हे जे खाते आसा ते परते परते गोंय सरकाराक धाडीत आसा प्रस्ताव. एक्झॅक्टली. सो हाजो अर्थ असो की केंद्र सरकार गोंयचें टायगर अभयारण्य करपा संदर्भात गंभीर आसा आणि त्यांच्यानी परते परते धाडलेले आसा. आणि टायगर रिझर्व केल्या उपरांत एक कशें जातालें की ही जी सगळी जबाबदारी आसा ती केंद्राचेर येतली. फंड जो आसा इंटरनॅशनल फंड तोय मेळटालो आणि बऱ्या पद्दतीन लोकांक. राजन बाब हो एक आता म्हत्वाचो प्रश्न. बायोडायवर्सिटीचे नजरेन रानां सांबाळप हो एक म्हत्वाचो विशय आसा आणि टायगर असले रानां सांबाळप जाता. अशे वेळार जे क्लायमेट चेंज वातावरण बदलाचे पळय येदें व्हडलें संकट आसा. आज युरोपीय देशांनी गरमी वाडपाक लागल्या जंय आमी बरी थंड प्रदेश म्हणटाले. गोंयान भितर आमी पळयलां समुद्र येदें व्हडलो वाडटा, पावस अचकीत पडटा. नॉर्थ इंडियन आमी पळयलां मोठ्या प्रमाणाचेर पावस. हें सगळें पळय जें कितें आर्ते परतें वातावरण जालां त्या पार्श्वभुमीचेर क्लायमेट चेंजाचो परिणाम हे तरेचे रानां काबार जाल्यार कितें जातलें आनी गोंयाक कितें जातलो आमी जे सुरक्षीत मानतात. आमी गतिमान विकास म्हणटा. हिमाचल प्रदेशान कितें जालां न्हू स्पिटीची जे आमी जर पळयली ती दरी जी आसा ती दरी तेतूंतले व्हडलो महामार्ग जो आसा तो माती जालो गोबर जाला. म्हणजे अशी परिस्थिती जेन्ना येता तेन्ना एक ल्हान राज्य जें आसा आमच्या पुर्वजांनी अशें ठरयल्लें आसा ही रानां वांटूनच आमी आमचें जीवन जगताले म्हणून तेंच्यांनी देवराई निर्माण केली. म्हणून तेंच्यांनी प्रत्येक कडेन जे देव स्थापन केले. बोडगेश्वर जो आसा तो बोडगिनी नासलो म्हणजे अशें तेंच्यांनी निर्माण केल्लेलें आसा. आनी जेन्ना हवामान बदल म्हणटा हांव सांगता की कसपटा समान गोंय जें आसा हें हवामान बदलान नश्ट जातालें जर आमी रानां वाचोवंक ना जाल्यार. कारण रानां ही पावस आसता, पावस आमकां छत्री जाय पडटा. पावसान रानां ही छत्री सारको काम करता. पावस जेन्ना कोसळटा तेन्ना ती छत्री जी आसा. पळयली 2 वर्सां पयलीं 70 आयिल्ले पळय येदो व्हडलो हुंवार आयलो, महापूर आयलो. हय 70 केन्ना महापूर येतालो, पूर येताले ते संकट अजुनूय आसा असं जालें ना? आसा म्हणजे तो लँडस्लायड जाले जशें माळिणांक जाले. एक सांगता की माळिणाचें संकट आसा हें राष्ट्रीय स्तरार लक्षान येयलें. आमच्या 70 एक गांव जो आसा आंब्याचो गवळ म्हणून आमच्या पुर्वजाचो गांव तो नश्ट जालो, पुराय नश्ट जाल्लो आसा. तेचे ड्रोनेज फुटेज म्हाजेर आयजूय आसा. सरकारान तेचेर कमिटी नेमली. कमिटीचो रिपोर्ट खंय आमच्या विधानसभेन तेचेर कोणूच विचारिना. बाबा हो रिपोर्ट कितें तितून फायंडींग आसा कांयच चर्चा जायना. म्हणजे आमच्या कडेन कशें आसा सत्ताधारी आनी विरोधी पक्ष हे सक्षम नसल्या कारणान ही सगळी अशी परिस्थिती दुरावस्था जाल्ली आसा. सो राजन म्हाका तुजे कडेन मागता अशें की लोकांक आव्हान कशें करप. लोकांनी उठपाक जाय. तुजे 70तल्या लोकांनी उठून प्रश्न विचारपाक जाय. निमाणें कशें ते जागा अतिक्रमण करीत रावतले, मागीत रावतले. हें रान जर फाल्यां काबार जालें, पावस पडून तांचे घरां ना जातलीं, ते उबंत पडटले, तांचें पुनर्वसन शहरान हाडून करचें पडटलें. सो हें संकट तांकां जाणीव करून आमी कशें दितले? आतां जाणीव करपाच्या दृश्टींतल्यान आतां जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं आमी प्रयत्न करीत आसा. कांय लोकांक ते पडटा. पूण कशें आसा हांव एक सामान्य मनीस इतक्या लोकांक हांव नोकऱ्यो दिवंक शकना, त्यो बी सरकारी काम न करपा खातीर. हय कारण त्यो सरकारी नोकऱ्यो जेन्ना दितात किंवा तांकां सरकारी जमीन आसा ती घेयात तुमी उपभोगा अशें जे लुटात अतिक्रमण करात, तुमची शेतां रोयात, जाय ते करात. म्हणजे पयलीं कशें 2007 ते 2013 तुमी पळयला की उठ्ठा सुट्टा तो खंयचो माल कोणी काडून दवरला जाल्यार तो उखलून व्हरतालो. मायनिंगान हेवोक निर्माण केलो. तशेंच हें सगळें जालें. तुमी कापार राना, आमी तुमकां कोण हें करता तो पळोवया. आतां एक्शन घेतली रोखडोच RFOची ट्रान्सफर अशें सगळें जाता. हो म्हणजे हाजो अर्थ म्हाका एकच सांगात. एटलिस्ट वनाधिकारी जे आमच्या गोंयांत येतात, दिल्लीच्यान धाडटात, ते रानां सांबाळपा संदर्भान वाघाचें प्रोटेक्शन हांकां दिवपा संदर्भात ते तितले गंभीर आसात, ते सेन्सिटीव आसात? कांय जाण जे बावडे प्रयत्न केला तेंच्यांनी वाघाचें अस्तित्व राखचें, सुरक्षीत जावचें म्हणून, जाल्यार तांकां ज्यो जबाबदारी दिल्या आतां त्यो जर आमी पळयल्या किंवा तेंच्यो ट्रान्सफरी केल्या त्यो पळयल्यात, खूब वायट दिसता की हांव नांव घेयना पूण इतके प्रामाणीक अधिकारी आमकां मेळ्ळे जे खरेंच रानाचें संवर्धन जावचें, गोंयची राखण जावची म्हणून वावुरताले. तांकां हांगासर अजिबात सरकारान थारो दिवंक ना आनी जे कोण हाजी करता तांकां तेंच्यांनी दवरलें. म्हाका राजन बाब म्हजो निमाणो प्रश्न तुका आसा. गोंयचेर तुमी म्हणलें येदें व्हडलें काळी कुपां वातावरण बदलाचे वयर आयल्यात, दर्यावेळो नश्ट जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या. तें उदक जर शहरान पणजे सारके शहरान आयलें कितें जातलें तें आमी जाणात. दुसरें दोंगर कोसळून पडपाचें संकट येदें व्हडलें दिसता. आनी पावस जर अति तीव्र जर आयलो सबंद गोंयचें कितें जातलें? कारण आमी जे हिमाचलान पळयलां की
जी परिस्थिती हिमाचलान येयल्या, जी परिस्थिती आमच्या देशाच्या राजधानीन येयल्या, तीच परिस्थिती आमचेर येतली. आनी कशें आसा की दिल्ली बी आसा ते मध्य भारताच्या लागीं आसा. आमचो एके वटेन अर्दान अस्तम घाट आसा, वेस्टर्न घाट आसा, दुसऱ्या अर्दान वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आसा. आमची परिस्थिती एकदम भयानक जातली. आनी क्लायमेट चेंजाचे जे कितें प्रेडिक्शन आसा ते जर तुमी वाचीत सामकें हांव बरयत आसता सारकें आसा. आनी एकूच सांगता की आमकां जशें समुद्राच्या देगेक आमी रावता तेन्ना जशें मँग्रोव्स प्रोटेक्ट करता तशीच आमच्या कडेन सदाहरीत जंगलां गोंयांत आसा, तीच आमकां वाचयतली, नाजाल्यार आमचें अस्तित्व जें आसा हें नश्ट जातलें. राजेंद्र बाब, सामकें तूं एक फुडाराचो विचार मांडिल्लो आसा आनी हो खूब खूब म्हत्वाचो विचार. आमी परत सांगतात रानां सांबाळात, वाघ सांबाळात. वाघ सांबाळत ते फक्त प्रेक्षकांक किंवा प्राणीशास्त्राचो अभ्यासकांक ते पळोवपा खातीर न्ही, किंवा वाघ बरो दिसता म्हणून न्ही, कारण वाघ सांबाळप म्हळ्यार रानां सांबाळप आनी रानां सांबाळप म्हळ्यार गोंय सांबाळप. आमी जाणात की येदें मोठें संकट, पावस येदो मोठ्या प्रमाणाचेर पडटा तेन्ना रानां ती सांबाळून दवरता. रानांतल्यान उदक मेळटा जें आमच्या शहरांतल्या लोकांकय उदक पिवपाक दिता. आनी बायोडायवर्सिटी जैव वैविध्यता सांबाळपाकूच जाय, कारण मनशा कुळा खातीर तें गरजेचें आसा. आनी ह्या सगळ्या वातावरणांत जेन्ना क्लायमेट चेंज आमकां काल मेरेन दिसतालें क्लायमेट चेंज म्हळ्यार फकाणां, हिमाचल कोसळून पडटा तो आमी पळयतात, सबंद अंटार्क्टिका वितळटा ती आमी पळयतात, दिल्लीन उदक साचलां, उदकाचे तळे जाला आनी कांय दीस पयलीं पणजेचें कितें जाल्लें तें आमी जाणात. ह्या परिस्थितीन गोंय सांबाळप, गोंयाक रक्षण करात, गोंयाचेर बारीक नजर दवरात आनी हें सगळें करतले जाल्यार 70चे रान सांबाळात, 70चो वाघ सांबाळात. परत आमी तुमकां आव्हान करतात. राजेंद्र बाब केरकार हांणी तर तुमकां ते सामकें तीव्रतायेन काळजांतल्यान तुमकां उलो मारिल्लो आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.